उभं राहून हा त्यांना राहून ना तुम्ही राहू बरं तुम्ही राहू ओके ऑल गोवा लाईफ सेव्हिंग कार्डाचे ओके पहिली नाव सांगा पहिली नाव सांग हय म्हजें नांव म्हजें नांव स्वाती केरकर शेख हांव जे आमचे ऑल गोवा लाईफ सेव्हिंग कार्ड युनियन आसा तेजे प्रेसिडेंट आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गेले 1 वर्सा पासून आमचे लाईफ गार्ड स्ट्रायकाचेर आसा आनी आतां परत एकदा आमचो जो नोकऱ्यो आसा तो आमच्यो नोकऱ्यो आमकां दिवच्या खातीर आमी स्ट्रायक आमचो चालू आसा पूण आमच्यो नोकऱ्यो आमकां परत दिवपा खातीर हे सरकार कांयच आमचो डिमांड आसा तो फुलफील करिना तेज्या खातीर आमी परत एकदा आज हांगा स्ट्रायकार आयिल्ले आसा 27 तारखेक आमी पयर आमचो जो टुरिजम डायरेक्टर आसा ताका आमी घेराव घातलेलो आनी आमचो जो डिमांड आसा तो ताका सांगलो अशें 1 वर्सा पयलीं ताका आमी रिटर्न मेमोरंडम दिल्लो पूण ताणें सांगलेलें आपूण स्टडी करता आनी तुमकां सगळें कितें तें आपूण लेट यू नो पूण ताणें 1 वर्सा भितर आमकां कसलेंच कांयच सांगूं ना तेज्या खातीर परत एकदा आमी थंय गेली आनी आमचो डिमांड आसा तो सांगलो की आमकां कशें आसा हे जे लायफ सेवर्स आसा ते गेली आतां म्हाका दिसता 11 वर्सां जाल्यार थोड्यांक 15 वर्सां सुद्दां जाल्लीं आसा ते लायफ सेव्हिंग गार्ड म्हणून काम करता बिचारे एक म्हणजे हांकां जॉब सेक्युरिटी कांयच ना ही जी दृश्टी कंपनी आसा एवरी इयर 5-5 वर्सांनी तो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिलो वता आनी एवरी टायम ते नांवां चेंज करून हांकां जॉबाक हेच भुरग्यांक घेता आतां जाता कितें हे कॉन्ट्रॅक्ट म्हटल्यार तो सरकार म्हणटा आतां ही आमची जबाबदारी ना आमकां डायरेक्टरान सांगलें ही आमची जबाबदारी न्ही तरी तुमकां कितें जाय जाल्यार आपूण मागीर मिटींग घेवन आमी कितें तें सांगता आमचो डिमांड एकूच आसा आतां हे जे लायफ सेवर्स आसा तेंची जॉब हो प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी एक तर तांकां आमी पयलींच सांगलेलें की तुमी तांकां टुरिजम कॉर्पोरेशनाच्या अंडर तुमी तांकां घेया सीएमान आमकां सांगलें आमी डायरेक्ट तांकां गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना आमचो तसो डिमांड आतां आमी म्हटलां की तांकां एक तर तेंची सोसायटी करात लायफ सेव्हिंग कार्डाची जशी PWDची सोसायटी आसा तशी तर लायफ सेव्हिंग कार्डाची सोसायटी केली जाल्यार तांकां इजिली तांचो जॉब आसा तो परत मेळटलो सरकार जर ते आयकूंकूच तयार ना जाल्यार आमकां एक डावट मारता कित्याक हे जे आसा ते मोठे गपशल आसा ह्यो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा 144 करोडाचो 5-5 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आतां 200 करोडाचेर पावला तो हे करोड आसा तितली मदली बॅगां कोणाक तरी वयता आसतली म्हणून हे दृश्टी कंपनीक कांयच दुखोवंक सोचिना हे फक्त सगळो अन्याय तो लायफ गार्डाचोच म्हणटा ते दीस रात सर्वीस दिता आपली सो आमी आतां एक ठरयल्लें आसा की फायनल आतां एक आमकां जॉब जो पर्यंत आमचो जॉब आमकां मेळना तो पर्यंत आमी हांगातली उठपाचो ना आतां सद्या धरणे चालू आसा हेज्या नंतर इमिडिएटली आमचो हंगर स्ट्रायक सुरू जातलो आनी ह्या हंगर स्ट्रायकान आमचे सगळे जे आमचे आतां जवळ जवळ 250 सुमार भुरगे आसा म्हणजे आतां सद्या इल्ले टप्प्यान भुरगे येता तेन्ना हे भुरगे हंगर स्ट्रायकाचेर वतले आनी फाल्यां सकाळी समज तेंच्या जिवा कडेन कितें बरें वायट जालें जाल्यार हेका जबाबदार हो सरकार आसतलो कारण ही जबाबदारी सरकाराची आसा गोंयचे भुरगे आसा यंगस्टर्स आसा हितूर थोडे बाबडे जे ओवरेज जाल्ली आसा सीएमान म्हटल्या प्रमाणे तांकां ह्युमन रिसोर्सान घालया अशें म्हणून सीएमान आमकां ऑप्शन दिल्लें आतां सीएमान हे ऑप्शन कशें दिवंक शकता जेन्ना हे ट्रेन लायफ सेव्हिंग कार्ड आसा आतां ह्युमन रिसोर्साच्या भुरग्यांचे कारणे आसा तांकां अर्दो पगार आज दिलो वता ह्युमन रिसोर्सानूच तांकां आसा तांकांच पगार दिवपाक जायना जाल्यार ह्या भुरग्यांक आनी ते कसले सर्विसीस दितले हे जेन्ना ट्रेनिंग घेतलेले लायफ सेवर्स आसा तांकां तीच सर्वीस तेंची प्रोटेक्ट जावची हो आमचो फूल डिमांड आसा तेच्या खातीर हे आमी 2 ऑप्शन दवरलेले आसा एक तर तांकां कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेयात नाल्यार तेंची सोसायटी करात आनी हे भुरग्यांक सगळ्यांक जॉब दियात हो आमचो डिमांड आसा नाल्यार आमचें आंदोलन हें आसा तें प्रखर आनी सामकें म्हणजे आमी आनी आतां उठपाचीच ना हांगातल्यान जो पर्यंत आमकां आमचें सोल्युशन मेळना तो पर्यंत जालें